सक्रमेंतांत पवित्र उंड्याचे रूप घेवन आमच्या हर एकल्यांच्या मोगा पासत हजाराच्या जेजू तुका नमान, तुका महिमा, तुका वंदन। मोगळा जेजू, तुझे लागी येत असतना तू आमकां नेगार करिनाय, तू आमकां केन्नाय बेजार करिनाय, कित्याक तू आमच्या मोगार आसाय। तुझे लागी येवनशे म्हळ्यार संतोष, तुझे संगी रावनशे म्हळ्यार संतोष, तुझे संगी जियोवचे म्हळ्यार संतोष। सोम्या, हांव हांगासर तुझे समकर दिंबियांनी आसा। जेजू, तुझ्या समकार हांव भावार्थान आसा। जेजू, तुझ्या समकार हांव भक्तीपणान आसा। ना म्हजे लागीं दुबाव, ना म्हजे लागीं कितेंच उणेपण हाडची तसली भावना, पूण म्हजे लागीं आसा जेजू पाथयेनी। हांव तुजे समकार आसा म्हणलो दृढ भावार्थ भरवसो म्हजे लागीं आसा। हें हांव आराधन करतां जेजू तुजे संगी रावच्याक। हें आराधन हांव करतां जेजू म्हजें जिवीत तुजे संगी सरच्याक। हें आराधन हांव करतां जेजू तुजे संगी सडीत आनी सडीत साळावळ घेवच्याक। तुजे तसलो दुसरो देव ना जेजू। तुका हांव सरपडून नमस्कार करतां, तुका हांव सरपडून वंदितां आनी हांव तुजें आराधन करतां। आराधना नमना, आराधना नमना,
मोगळा जेजू ही जावन आसा सुवात पवित्र तुझ्या येण्यान ही सुवात तुवें पवित्र केल्याय तुझ्या रुपण्यान ही सुवात तुवें पवित्र केल्याय तुझे सांगता त्या सर्गींच्या दळबारार आंज बडवे वड्या थाळ्यान गायतात पवित्र पवित्र कित्याक पवित्रपणान भरलेलो देव त्याच पवित्रपणान आमकां भरच्याक तूं आमचे मदेगात आसाय जेजू हांव तुका आराधन करता तूं जावन आसा एक काकुळतीचो सागर तुजे लागीं येता आसतना ती काकुळ तूं म्हाका मेळटा त्या काकुळतीचो अणभोग म्हाका जाता आनी त्याच तुज्या काकुळतीच्या मोगान आमकां भरताय वै जेजू त्या काकुळतीन आमकां बर त्या मोगान आमकां बर आनी हें आराधन करता आसतना तुजे संगी एक जावचें भाग म्हाका फावो कर मोगळा जेजू तुझ्या भुरग्यांच्या काळजाच्या दारार रावून काळजाचें दार तूं थापडताय आनी जी कोण हें काळजाचें दार उक्तें करतात तांच्या काळजान तूं रावताय जेजू मोगळा हांव म्हजें काळीज तुजे मुखार उक्तें दवरून आयलां जेजू मोगळा म्हजें सगळें जिवीत उक्तें दवरून तुका म्हज्या काळजांत तुका म्हज्या जिवितांत स्वागत करूंक म्हूण हांव आयलां जेजू म्हजे संगी हे जेजू म्हज्या काळजांत तूं राव जेजू म्हज्या जिवितांत तूं प्रवेश जा जेजू म्हजें जिवीत नंदन कर तुज्या बेसावांनी भरलेलें कर संतोशाचें कर समाधानाचें कर जेजू मोगळा जेजू म्हज्या जिविताचें मेट तूं म्हज्या जिविताची बूक तूं म्हज्या जिविताची थान तूं म्हज्या भरवशाचें धार तूं हर एका वेळे म्हजे दोळे उबारन पळयोवचो देव तूं मोगळा जेजू हांव सदांच तुजो आनी सदांच तुजोच जावन जियोंक आनी उरोंक आशेतां जेजू तुजे विने ना म्हाका कोणी आसरो तुजे विने म्हजें जिवीत रितें जेजू म्हजे संगी राव आराधन जेजू होगळाप जेजू
मोगलाप तुका सुमिया जेजू आराधन जेजू आराधन जेजू आराधन जेजू स्तुति जेजू स्तुति जेजू स्तुति जेजू वंदन जेजू हर्षिताऊं जेजू मोगलाप जेजू महिमा जेजू हालेलुया 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 हर गान जेजू मोगलाप जेजू स्तुति जेजू महिमा जेजू वंदन जेजू मोगलाप जेजू आराधन जेजू महिमा जेजू महिमा जेजू महिमा जेजू महिमा जेजू Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हर गान जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू वंदन जेजू समिस्तमी बोशिया. पवित्र सक्रामेंताच्या जेजू समकर आमी आसा. हे आमचे हर एकल्यांचे बाग. जायतीं जाणां ह्या जेजू समकार येवंक जेजू संगी बसोंक जेजू संगी वेळ करसूंक आश येतात. ताची साळवळ अणभव करूंक आश येतात. पूण हो वेळ ही घडी आमच्या सोम्यान आमकां दिल्या. तर ह्या घडये त्या सोम्याचे हजरपण आमी अणभव करया. त्या सोम्याची उतरां आमी आयकुया आनी ताचे प्रेरान जोडून ताची बेसांव आमी मागया. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 18. मामरेच्या पवित्र रुखा लागीं सर्वेस्पर अब्राहमाक दिश्टेक पडलो. तेदुआ अब्राहम दोनपरांचे धगीक थंबाच्या दरा लागीं बसून आसलो. ताणें वयर पळयलें आनी थेग मनीस थंय लागसार उबे आसलेले ताका दिसले. तांकां पळयतच थंबाच्या दारा कडसो उठोन तांकां मेळोंक तो धांवलो आनी धरणेर सरपडोन तो म्हणा लागलो, सैबानो, हांव तुमकां मानवालां जाल्यार तुमच्या सेवकासोवें रावन आसता मुखार वचचा नाकात. इल्लें उदक हाडून दिता. तुमचे पांय धुवन रुखा पोंदा विशेव घेया. हांव इल्लो उंडो हाडटां. फुडें वेच्या पयलें तो खावन इल्ली घटाय घेया. ह्या पासत तुमच्या सेवकाच्या घरा तुमी आयल्यात. ताणें हिसाब दिली, तुवें सांगलेले प्रमाणें कर. देवाचें उतर हें देवाचें उडुपकार. मोगळ भावन आनी भयणीनो, तुमकां देव दिश्टेक पड लागीं. भोवशा 16 जाणांची जाप देव आमकां दिश्टेक पडोवना. देवाक आमी कोणीय पळोवना म्हणली जाप जायत्यांची आसतली. कित्याक म्हळ्यार आमकां हर एकल्यांक कळीत आसा देवाक आमकां पळोवंक जायना, देव आमकां दिसना. जाप सारकी सूख ना. पूण देव आमकां दिश्टेक पडटा की म्हणलें सवाल परत आनी परत आमी विसरतना आमची जाप वेगळी जाता. आनी कित्याक वेगळी जाता इल्लोसो वेळ आमी नियाळ करया आनी ह्या आराधनाच्या आखरेक ह्या सवालाक आमकां जाप मेळटली. देव म्हाका दिश्टेक पडटा वा ना. आत्तां आमी आयकलें हें पवित्र पुस्तकाचें वाचप उत्पत्ती पुस्तकांतलें 18वो अध्याय. देव अब्राहमाक दिश्टेक पडटा आनी खंयच्या रुपार दिश्टेक पडटा. तेगा व्यक्तींच्या रुपार दिश्टेक पडटा आनी तांचे लागीं येवन तो उलयता. आनी अब्राहम कितें करता, ह्या देवाच्या मनशांक वा ह्या मनशा मुखार आयलेल्या देवाक
तो सत्कार करता, तो सन्मान करता, तांकां मान दिता, तांकां जेवण दिता, तांकां विशेव दिता. एका अर्थार देवाक तो पारखिता. आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार देवाक तो पळयता. देव अब्राहमाक मात्र दिश्टेक पडलो गी, देव अब्राहमा लागीं मात्र उलयलो गी ना. पवित्र पुस्तकाचे पानां आमी उस्तितना आमकां जायतीं निदर्शनां मेळटात. देव अब्राहमाच्या पुता इजाकाक दिश्टेक पडलो आनी ताका दिश्टेक पडोन देव म्हणालो, तूं इजिप्ताक वचनाका, बगार तूं आतां आसच्या गांवांतच राव. देव इजाकाच्या पुता जाकोबाक दिश्टेक पडलो आनी म्हणालो, तूं बेतेलांतच तूं बेतेलाक वच आनी थंयसर तुजी वस्ती कर. देव सल्मावरायक दिश्टेक पडलो. तो मागण्यार आसता आसतना रातीच्या स्वप्नांत देव ताका दिश्टेक पडलो आनी म्हणालो, हांवें तुजें मागणें आयकलां, तुका कितें जाय तें विचार. आनी सल्मावराय थंयसर देवा लागीं जानवाय मागता आनी ताका ती फावो जाता. सगळ्या प्रवाद्यांच्या पुस्तकांच्या बरपांनी आमी दिश्ट भोंवडायल्यार आमकां परत थंयसर वाचूंक मेळटा, देव प्रवाद्यांक दिश्टेक पडटा, तांचे लागीं उलयता. हें सगळें पोरण्या सोल्ल्याचें. नव्या सोल्ल्याक येता आसतना परत आमकां थंयसर आयकोंक मेळटा, जिवंत जेजू शिसांक दिश्टेक पडचें. देवस मनीस जावन जेजू रुपार मनशा रुपार ह्या संवसाराक आयिल्लें घडीत आनी ह्या संवसाराक ताणें येवन सुवार्ता परगट करून कश्ट मरण सोसून जिवन जावन त्या शिसांक दिश्टेक पडलेलें घडीत. निमाणें पवित्र सभेक दग दित आसतना साऊलाक तो दिश्टेक पडलो आनी तो म्हणालो, निर्भागी जाल्ल्या म्हाका, पातकी जाल्ल्या म्हाकाय तस्सो जेजू दिश्टेक पडलो. ही सगळे देव मनशाक दिश्टेक पडलें घडीत हाळतना ताच्या फाटल्यान एक सत आमकां थर थर म्हणून दिसून येता. आनी कसलें तें सत? अब्राहमाक देव दिश्टेक पडतना ताच्या जिवितांत एक उणेपण आसलें, तें ताका दोसतालें. आनी कसलें तें उणेपण? भुरग्याचें उणेपण. आपणाक एक पूत ना, आपणाची म्हणली वंशावळीक कोणूच ना म्हणलें एक उणेपण ताका दोसतालें. आनी देव ताका दिश्टेक पडटा आनी म्हणटा, हांव तुका एक पूत दितलो, तुजी संतत हांव वाडयतलो. इजाकाच्या जिवितांत एक सुरपण भोगता आसतना देव ताका दिश्टेक पडटा. जाकोबाच्या जिवितांत उणेपण ताका भोगता आसतना देव ताका दिश्टेक पडटा. इस्रायल परजा ताचे तावन पयस वता आसतना देव प्रवाद्यांक दिश्टेक पडटा. आनी निमाणें पवित्र सभेन दगदवणी येता आसतना परत थंयसर लोकांच्या भावार्थाचेर धंडळणी येता आसतना परत जेजू दिश्टेक पडटा. मोगाचें न्हू, कितें सत तुका आनी म्हाका हांगासर दिसून येता? तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत केदळां उणेपण आसा, कश्ट आसा, भिरांत आसा. देव तुका आनी म्हाका हर एकल्यांक दिश्टेक पडटा. पूण खंयच्या रुपार दिश्टेक पडटा? जर हें सत आमी समजून घेतलें जाल्यार खंडीत जावन तुका आनी म्हाका तो देव पळोवंक मेळटा. देव दिश्टेक पडटा जावंक पुरो ह्या साक्रामेंताच्या रुपा मुखांतर, ह्या उंड्याच्या रुपा मुखांतर. खंडीत जावन हें पवित्र रुपणें, हें पवित्र दर्शन तुका आनी म्हाका, तुजो आनी म्हजो भावार्थ जिवो करतात आसलें. हें पवित्र दर्शन तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत आसलेलें उणेपण काडतात आसलें, धैर्यान भरतात आसलें, भावार्थान आनी भरवशान भरतात आसलें.
हे पवित्र दर्शन तुझ्या आणि म्हज्या जिवितांत आसलेले कश्ट उणें दवरून संतोष दितात आसलें तर मोगाचें न्हू तुवें आनी हांवें एक सत समजून घेवंक जाय तुका आनी म्हाका तो जेजू दिश्टेक पडटा तुका आनी म्हाका तो जेजू दिश्टीक पडून तुजे लागीं आनी म्हजे लागीं तो उलयता तो जेजू दिश्टीक पडून तुका आनी म्हाका भरवसो दिता कशें जेजू आपोस्तलांक दिश्टेक पडून खेया पवित्रत्म्याक म्हणालो शांती दिता समाधान दिता म्हणालो आज तो जेजू तुका आनी म्हाका 300 उतरां परत आनी परत म्हणटा हांव तुका शांती दिता हांव तुका समाधान दिता हांव तुका सवकासाय दिता तर मोगाचें न्हू जेजू तुका आनी म्हाका दिश्टेक पडला गे पडला हर एक पवित्र पुस्तकाचें उतर वाचता आसतना तो सोमी तुका आनी म्हाका दिश्टेक पडला आनी उलयला हर एक आराधन करता आसतना तो जेजू तुका आनी म्हाका दिश्टीक पडला आनी ताचें बेसांव ताणें म्हाका दिल्यांत हर एक वेळार हर एक संस्कार स्वीकार करतना जावंक पुरो क्रिस्त प्रसाद स्वीकार करतना जावंक पुरो प्राचिताचो संस्कार स्वीकार करता आसतना हर एक संस्कार स्वीकार करतना तो जेजू तुका आनी म्हाका दिश्टीक पडला आनी ताची कृपा ताणें आमकां हर एकल्यांक दिल्यांत तर मोगाचें न्हू आमकां खंडीत जावन सांगूंक जायना जेजू म्हाका दिश्टीक पडोवना तो तुका आनी म्हाका दिश्टीक पडला ताचें ताणें रुपणें आमकां दाखयलां तर त्या सोम्याक आमी वंदुया त्या सोम्याचें रुपणें सदांच आमच्या काळजांत आमी खोंचून दवरया आनी त्या सोम्या जेजूक आमी हर एका कडेन आमी व्हरया तर त्या सोम्याक आमचे संगी आमी आपोवया ताचें दर्शन आमी घेवंक आमी तयार जावया आनी गावया गीत दर्शन तुजें घेवंक सोम्या तुजे समोर हांव येता स्पर्शन तुज्या आज दनिया नवें जिवीत हांव जोडटा दर्शन तुजें घेवंक सोम्या तुजे समोर हांव येता स्पर्शन तुज्या आज दनिया नवें जिवीत हांव जोडटा दर्शन तुजें घेवंक सोम्या तुजे समोर हांव येता स्पर्शन तुज्या आज दनिया नवें जिवीत हांव जोडटा दर्शन तुजें घेवंक सोम्या तुजे समोर हांव येता स्पर्शन तुज्या आज दनिया नवें जिवीत हांव जोडटा सगळीं चिन्नां ही मोची तुका हांव ती भेटयता कर्ण्यो आनी सर मागणी समर्पण तुका दिता सगळीं चिन्नां ही मोची तुका हांव ती भेटयता कर्ण्यो आनी सर मागणी समर्पण तुका दिता दर्शन तुजें घेवंक सोम्या तुजे समोर हांव येता स्पर्शन तुज्या आज दनिया नवें जिवीत हांव जोडटा मैपासान सदां सलच्या
कृपेचो आदार तू त्यागी सेवेन मग जावच्या उदार मन म्हाका तूं दी मै पासान सदां सच्या कृपेचो आदार तूं दी त्यागी सेवेन मग जावच्या उदार मन म्हाका तूं दी दर्शन तुजें घेवंक सोमिया तुजे समोर हांव येना स्पर्शान तुज्या आजनिया नवें जिवीत हांव जोडटा हालेलुया हालेलुया सोमिया जेजू तुजें दर्शन म्हाका दी जेजू सोमिया जेजू हांव जावन आसा तुजो भुरगो सोमिया जेजू हांव जावन आसा सदांच तुजो तुज्या दर्शनान म्हजें जिवीत तूं प्रकाश भरीत कर तुजो उजवाड म्हज्या जिवितांत फांकय जेजू तुजे ती प्रकाश भरीत किरणां म्हजेर फांकय जेजू म्हज्या जिविताचेर तुजें बेसांवां घाल जेजू हांव तुजो भुरगो तुजे संस्कार आसन जेजू म्हज्या जिवितांत तूं प्रवेश जा म्हजें तें आसलेलें उणेपण तूं काड जेजू तुज्या स्पर्शान म्हाका भर जेजू म्हजे संगी तूं राव जेजू हर गान जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू तुजें दर्शन म्हाका दी जेजू तुज्या रोखण्यान म्हजें जिवीत पवित्र कर जेजू म्हजें जिवीत संतोषाचें समाधानाचें कर जेजू म्हजें तें आसलेलें उणेपण काड जेजू हर गान जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू हालेलुया 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 हर गान जेजू स्तुती जेजू होगळाप जेजू जी कोणाक जेजू मेळ्ळो तांचें जिवीत बदललें ज्या जिवितांत स्वामी जेजू प्रवेश जालो तांचें जिवीत बऱ्या फळांनी भरलेलें जालें आनी ज्या जिवितांत जेजू आयलो तांचें कुटाम ताच्या बेसांवांनी भरलेलें जालें मोगाळ भावां आनी भयणी तो जेजू तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत त्याच ताच्या पवित्रपणान येवंक आशेता ह्या सुवातेंत हांव फाटीं वता आसतना तुजो आनी म्हजो हात धरन आमच्या कुटुंबांत रावोंक तो आशेता त्या जेजूक म्हज्या घरा व्हरूंक हांव तयार आसां गी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जायत्यो संगती आमी व्हांवोवन व्हरता ल्हान आसतना आमच्या भुरग्यांक आमी वावयता आमच्या हुस्क्यार आमी खेळयता तांकां आमी लायता व्हड जाता आसतना त्या भुरग्यांचें आमच्या भुरग्यांचें पिंतूर आमच्या काळजा भितर आमी दवरता ते आमचे तावन पयस आसल्यार ते पयस आसात म्हणलें बोगाप आमच्या लागीं ना कित्याक ती आमची मोगान आमी तांकां पळयता तांचें रूपणें आमच्या काळजांत आसा पूण मोगाळ भावां आनी भयणी हर एका वेळार तुका आनी म्हाका सवकासाय दिवचो तो स्वामी तुज्या आनी म्हज्या काळजांत रावोंक तो आशेता आमी ताका वावोवन व्हरया आमच्या जिवितांत वावोवन व्हरया आमच्या जिबेर वावोवन व्हरया आमच्या काळजांत जेजूक आमच्या जिबेर वावोवया ताचें उतर आमी वाचून ताचें उतर आमी परगटून आमकां हर एकल्यांक तें मोलादीक दिरवें ताचें उतर आमकां मेळ्ळां त्या उतरा मुखांत्र तूं आमकां दिश्टेक पडटा ताचें दर्शन दिता तें उतर वाचून
त्या सोम्याक आमच्या जिबेर वावोन व्हरया. त्या सोम्याक आमी वावोन व्हरया आमच्या काळजांत दवरून. हें काळीज जावन आसा सोम्याचें. ताणें दिल्ली ती मोगाची आनी बोक्षणाची शिकवण. ताणें दिल्ली ती समाधानाची शिकवण. ताणें दिल्ली ती सोडदोड करची तसली शिकवण. आनी ही शिकवण मोगाच्यान आमी पाळन त्या सोम्याक आमच्या काळजांत आमी वावोवया. त्या सोम्याक आमी वावोवया आमच्या जिवितांत. हो स्वास तो ताणें आमकां दिला तो तासो. हें जिवीत आमकां दिलां तें ताणें. हांव म्हज्या जिवाचो राखणदार मात्र धनी न्हय, सोमी जावन आसा म्हज्या जिविताचो धनी. देखून त्या सोम्याक म्हज्या धणयाक हांव म्हज्या जिवितांत वावुरता म्हणलें सत मानून घेवया आनी ताका आमी हें सत बासोवया. ताणें म्हजे पासत खुर्सार रगत वारयलें, खुर्सार प्राण केलो. ताणें आमकां विकते घेतल्यात. देखून आमचें जिवीत ताचें म्हणलें समर्पण, ताचें म्हणलें मानून घेवन ताका आमच्या जिवितांत वावोवया. हे जेजू म्हजे थंय, राव जेजू म्हजे थंय. तूं संगी आसतना कितेंच म्हाका ना उणें. हे जेजू म्हजे थंय. म्हजो आत्मो तुजो, म्हजें जिवीत तुजें. ह्या संवसाराक हांव येता आसतना कितेंच हाड येवंक ना. ह्या संवसारांत हांव फाटीं वता आसतना हांव कितेंच व्हरिना. जें म्हजे लागीं आसा तें सगळें तुजें आनी सदांच म्हजे संगी तूं राव. सदांच म्हाका तुजो कोर्ण घे. कशें तुवें म्हाका मोलादीक म्हणून आपयलाय, कशें म्हजें नांव तुज्या हाताचेर तुवें कांतोन दवरलाय. सदांच त्या हातांनी म्हाका बेसावूं दे. सदांच त्या तुज्या पवित्र हातांनी आरावून घे आनी म्हाका तुजोच कर जेजू. आनी सदांच म्हाका तुज्या बेसावांनी भर जेजू. सोम्याचें बेसांव स्वीकार करच्याक आमकां आमी तयारी करता आसतना आमची सर्व मागणी सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. दिवया आमी घालया. त्या सोम्याचें बेसांवां विशेश करून आमी हांगासर जायतीं जाणां जायत्यो विनवण्यो घेवन हांगासर आयल्या. जायत्यो आमची मागणी आसात, आमची कुटुंबाची मागणी आसात.
आमची वैयक्तीक मागणी आसात आमी हेरांक मागणें बसयलां ही जावन आसा ती वेळ घडी हर एक आमच्या सोम्याक समर्पण दिवच्याक मागा तुमी घेतल्यात भावार्थान केल्ले मागणें केदींच निर्फळ जायना देखून त्याच भावार्थान मोगाचे न्हू आमची सर्व मागणी सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमी समर्पिया ये तुमी सुमेस्त कश्टांतल्यान आनी वजन ववयतल्यान हांव तुमकां विशय दिता म्हणले सुम्याची उतरां तुका आनी म्हाका बरवसो दितात त्याच बरवशान आमच्या सोम्या लागीं आमचे कश्ट उसारून सांगया पयल्यान पयले आमच्या भुरग्यां पासत आमी मागया आमच्या भुरग्यांचे शिकप आनी तांच्या भलायके पासत ह्या दिसांनी आमच्या समाजेन थाप जायतो आसा आनी जायते जाणां भुरग्यांक हो थाप येवन जायते जाणां भुरगीं कश्टोन आसात विविध नमनेची पिडा आमच्या समाजांत आसा विशेश जावन आमच्या भुरग्यांक सक्रामेंतांतलो जेजू बरी भलायकी दिवं दी तांचे शिकप तो ताच्या बेसांवांनी बरोवन दी बरी मावल्यां तांच्या जिवितांत मेळोवन दीत आनी एक आदर्श भुरगीं जावं तो जेजू तांकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया जावंक पुरो आमचीं भुरगीं भायल्या गांवांत वावर करून आसात तांचो वावर तांचो फुडार हो पवित्र जेजू ताच्या पवित्र बेसांवांनी भरो म्हणून मागया तांच्या वावरा स्थळार सर्व आपयांतले आनवारांतले विघ्नांतले तांकां राखोवन दी म्हणून आमी मागया आमचे सगळे कुटुंब जेजूक समर्पिया जेजू कुटुंबांत जल्माल्लो हर एक कुटुंबाचे कश्ट ताका कळीत आसात हर एका आवय बापायची आशा कितें खंत कितें हुस्को कितें ताका कळीत आसा आमची खंत बेजाराय आमच्या कुटुंबाचे समस्ये आमच्या कुटुंबाची मागणी आमच्या कुटुंबाची योजना सगळी सोम्या मुखार दवरया मोगाचनो तो जेजू मात्र तुज्या आनी म्हज्या कुटुंबाक बेसांव दिवन सर्व समस्यांक परिहार दिवंक शकता भावार्थान आनी बरवशान आमची सर्व कुटुंबाची मागणी समस्ये आठे विटे ताचे समोर आमी दवरया निमाणे आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत मागया आमी एक निर्दिश्ट इरादो घेवन हांगासर आमी आयल्या जावंक पुरो तो अर्गां पाठोवचो इरादो जावंक पुरो आमचे काळजाची आशा ती ह्या घडये ह्या पवित्र सुवातेर ह्या पवित्र आल्तरार हजर आसच्या जेजू समकार आमी दवरया तो तुका आनी म्हाका निराशी करिना तो तुका आनी म्हाका बेजार करिना बगर तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत प्रवेश जावन तो बेसांव दिता देखून तो इरादो सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमी भेटोवन दिवया येदी आवडा म्हणले सक्रामेंता गीत गावन सोम्याचें बेसांव आमचेर आमी जोडून घेवया Sama
तुया ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांत आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते मोगाळ भावन आनी भयणीनो देव जावन आसा उदार आनी जें कितें देवात आवन येता तें देवाक आमी समर्पीत आसतना ताची बेसांवां भरपूर रितीन आमकां फावो जातात. आमी आज हांगासर इतल्या व्हडा संख्यान ह्या पवित्र थळाक जमो जाल्या एकच कारणा खातीर तें कारण जावन आसा देवाची बेसांवां आमकां लाभल्यान ताका अर्गां पाठोवंक. देव खंयच्याय वेळार रिनखारी न्हय बगार देव हर एका वेळार आमकां ताची बेसांवां दिता आनी आमचो तो मोग करता. आनी ह्या पवित्र तळाक आमच्या सांता मुखांत सांजू पॉल दुसऱ्या मोगान मेळिल्ल्या सर उपकारांक देवाक अर्गां पाठव हांगासर आयल्या. त्याच देवाची काकुळट अणभव करूंक आमी आयल्या. तसो देवाचो मोग साकोंक आमी हांगासर आयल्या. तर ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार देवाचो तो मोग देवाची ती कृपा आमी अणभव करया आनी परत आमच्या सांता लागीं आमी विनाती करया. आमच्या दिसपडत्या जिवितान त्याच देवाचो उदारपणाचो अणभव आमी जोडच्याक तस्सो मोग आमी सागच्याक आनी त्याच काकुळतेन भरच्याक आनी तीच कृपा आमी अणभव करून ती कृपा एकामेकादें वांडच्याक. संवसाराचें मीठ म्हणून आमकां जेजू आपयता, संवसाराचो उजवाड म्हणून जेजू आमकां आपयता. तर तस्सो एकामेकाक आमी दिवंक आनी तीच मिठांत मेळची ती रूच एकामेकाक दिवंक तस्सो उजवाड एकामेकाक वांडच्याक देवाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागता आसतना आमचें उणेंपण आमी वळखून घेवया. जर आमकां लाभलेलें तें बरेंपण एकामेका तें वांटूंक आमी चलवल्या जाल्यार देव उदार जाल्ले बरे एकामेका तें उदार जावंक आमी फाटीं सरल्या पासून त्याच बापात हांव आमच्या भाव भयणींत हांव आमी बॉक्सांनी मागया. हें बलिदान बापाक मानवोवच्याक पदकाची दूख धरया. आमचें उणेंपण वळखून घेवन सांगता म्हणया हांव पातकी सर पुजवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून दोनान विसरून
वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां गेल्यान ओमजो अपराध ओमजो बरो अपराध ह्या पासत बेगीन सदां सांगता बरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पथकां बगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा, तूं भावार्थांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सोरोंक आनी देखीन सोलोंक बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. थोड्या काळा उपरांत न्हंयतलें उदक सुकलें कित्याक पृथ्वीर पावस पडोंक नासलो. तेन्ना सर्वेस्परान एलियाक म्हळें, उठ आनी सिदोनाच्या जारेफाताक वच आनी थंय राव. हांवें थंयचे एक विधवेक तुका जेवण दिवंक सांगलां. तो भायर सरलो आनी जारेफाताक गेलो. तो शहराच्या दरवाटा लागीं पावलो तेन्ना एक विधव थंय जळो जमा करतेली. ताणें तिका म्हळें, एका ल्हान आयदानान म्हाका पियोंक इल्लें उदक हाडून दी. ती तें हाडूंक वेता आसतना ताणें तिका उलो करून म्हळें, म्हाका एक कुडको उंडोय हाड. पूण तिणें साप दिली, सर्वेस्पराच्या तुज्या जिवान देवाच्या नांवान हांव तुका सांगतां, म्हजे कडेन उकडलेलें कांयच ना. मडकेन मुठभर पीठ आनी बडणेन इल्लें तेल मात्र आसा. हांव हांगा 2 लांकडां कुडके विसोंक आयल्या. उपरांत घरा वचून म्हाका आनी म्हज्या पुताक कांय इल्लें तयार करता. आमी तें खातेल्याव आनी उपरांत मरतेल्याव. एलियान तिका म्हळें, भिये नाका, घरा वच आनी तुवें सांगलाय तें कर. पूण पयलें म्हाका एक ल्हान बकरी भाजूंक हाड. उपरांत तुजे खातीर आनी तुज्या पुता खातीर कांय इल्लें तयार कर. कित्याक अशें म्हणटा सर्वेस्पोर, इस्रायलाचो देव सर्वेस्पोर पृथ्वेचेर परत पावस धाडटलो. त्या दिसा पर्यंत पिठाची मडकी खाली जावची ना आनी तेलाची भरणी सुकोवन वची ना. ती गेली आनी तिणें एलियान सांगल्या प्रमाणें केलें. अशें तिका एलियाक आनी तिच्या पुताक जायते दीस पर्यंत खाण मेळ्ळें. सर्वेस्परान एलिया उदेशी सांगले प्रमाणें पिठाची मडकी खाली जाली ना आनी तेलाची भरणी सुकली ना. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडपकार. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकय सर्वेस्परा. हांव तुका उलो मारतना म्हाका जाप दी म्हज्या निथिवन देवा. कश्टा आनवारांतलो म्हाका निवारतेल्या
मुजी काकलूत कर, मुझे मागणे आयकून घे. केदोळ पर्यंत मानेस्तानो तुमची काळजान दारूण करशा. पोकोळ उतरांचो लेप काढ, फटी प्रचार करशा. तुझ्या मुखमळाचो परजळ आमचेर फाम कर सर्वेस्वरा. आपल्या विश्वासान सर्वेस्पोर विचीर दया दाखयता. हांव ताका उलो मारतना तो म्हाका खाण दिता. ताका भियोन चला, पाता करता तें सांडा. रातीचें समाधानान तुमची काळजां सोदा आनी नियाळ करा. तुझ्या मुखमळाचो परजळ आमचेर फाम कर सर्वेस्वरा. तुझ्या मुखमळाचो परजळ आमचेर फाम कर सर्वेस्वरा. हालेलुया, तुमचो उजवाड दिवटोने बरी मुर्शा मुखार परजळोवन दी. तुमच्यो बऱ्यो करणयो पळोवन दीत आनी सर्गीच्या तुमच्या बापा महिमा दिवन दी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ. महिमा तुका येसुमिया. तुम्ही पृथ्वेचे मीठ. मीठस जर आळणी जालें तर कित्यान ताका करसाण दिवची. भायर उडोवंक आनी पांयां तळां मस्तोंक शिवाय हेर कित्या कितें उपकार ना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराचे ताळवेर बांदलां तें शहर लिपोवन उरना. कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पंदा दवरिना. बगार घरांत आसलेल्या सोमेस्तांक उजवाड जायसो देवूटोणेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळों. ते तुमच्यो बऱ्यो करणयो पळयों आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिवं. देवाचें उतर हें वखणीक तुका क्रिस्ता. थोड्या तेंपा आदीं फेसबुकार हांवें एक विडियो पळयल्लो. त्या गांवांत चुनाव आसता, इलेक्शन. आनी चुनाव जाता आसतना एकलो तरणाटो चुनावणाक रावता आनी ताची पब्लिसिटी करूंक तो घरा घरा वेता. हळ्ळी जाल्ल्यान सगळे कुटुंबां थंयसर आसलेलीं दुबळीं. आनी हो मनीस कशें ताचे विशयान सांगूंक वेता, वोट दिजे म्हूण सांगून प्रचार करूंक वेता. 500 रुपये दिवन एकल्याच्या घरा वेता, 500 रुपये दिता आनी म्हणटा तुवें म्हाका वोट घाली जाय. धर्माक 500 रुपये मेळ्ळ्यात न्ही, खंडीत जावन वोट घालतले. आनी एकल्या थोड्यांक जेवणाक आपयता
हांवें जेवण दवरलां तुमी येया घट्ट जेवा आनी जेवण जावन पाटी वयता आसतना तांकां वस्तूर बायल मनशांक कपडां दादल्या मनशांक शर्टां बारीक कुशी पूण त्या गांवचो एकलो मनीस त्याच्या घरा वयता आसतना ताणें पयशे काण घेवंक नांत तो जेवणाकी वचोवना आनी ताणें दिल्लें कितेंय गिफ्ट्स जावंक पुरो कितेंच काण घेवंक ना पूण तो त्या तरणाट्याक म्हणटा हांव तुका वोट घालतां आनेकल्याच्या तरणाट्याच्या घरा वयता आसतना तो तरणाटो म्हणटा तूं म्हाका कितें दिताय तुका वोट घाली जाय जाल्यार पयशे दिता जेवणाक आपयता हर एक संगती जातात वो वोटांत विन जाता विन जाल्या उपरांत हर एकलो तांच्या कामाक लागता आनी एका फाल्यां दिसा त्या तरणाट्याक थंयसर वचून पयशे काण गेल्लो घट्ट जेवण आयिल्लो सकट वस्तू काण गेल्लो ताच्या कुटुंबांत एक समस्या येता समस्या खायना ताच्या घरा मुखार एक न्हंय आसता थंय आसलेलो तो सामको तुटोन वता देखून ताच्या घरा वचून तागेलेशे कश्ट मारतात पावसाच्या काळार देखून हो एक एप्लिकेशन काण घेवन थंयसर वता हो वोटान जिखलेलो काण घेता भितर दवरता कांयच करना सुमार वर्सां जालीं कांय बदलावन ना अनेक वोट येता आसतना परत तशेंच करता परत तो जिखता पूण ह्या वेळार जी कोणी ताका पयशे काण घेवन येतले ताचे तावन इनामां काण घेवन येतली त्या मनशाच्या घरा कश्ट येतात ताच्या घरा इल्ले कश्ट ताका ताचें काम होगडायल्लें तितलेंच ल्हानशें कश्ट ताच्या काम ताका मेळोंक नातलें काम नातलें आनी त्या वेळार हो चुनावणान जिखलेलो त्या मनशाच्या कुमकेक वता ताचें एप्लिकेशन भरता ताका एक काम मेळचें बरी पळयता आनी आनेकलो तरणाटो हें पळयता त्या मनशाक ताणें कुमक केली म्हाका ताणें कुमक करून आनी हो मनीस ताचे लागीं विचारतना तो ताचे लागीं वचून म्हणटा चुनावणान जिखलेलो मनीस ताचे लागीं म्हणटा तूं म्हजो गुलाम हांवें तुका पयशे दिवन खाण गेलां हांवें तुका इनाम दिवन खाण गेलां पूण हांगासर आसा मनीस ताणें ताचें आपलेंपण होगडोवंक ना ही हॅज नॉट लॉस्ट हिज इंडिविज्युएलिटी ताचें पण आपलेंपण कितें आसा तें ताणें होगडावंक ना तें ताणें विकूंक ना पूण हांवें तुका मोलाक घेतलां त्या एका कारणा पासून ताका तो कुमक करूंक वता मोगळ भावन आनी भयणीनो एक आपुरबायेचें लिसांव तुका आनी म्हाका आयची सुवार्ता वाचता आसतना आयचें देवाचें उतर वाचता आसतना तुका आनी म्हाका त्या सोमयान कुर्सार मरोन रगत व्हरोन आमकां विकते घेतल्यात देखून आमी खंयच्याय मनशाचे गुलाम न्हय खंयच्याय वस्तूंचे गुलाम न्हय आमकां आमचेंपण म्हणलें आसा तुका आनी म्हाका आपलेंपण म्हणलें आसा आनी कसलें तें आपलेंपण आमचेंपण म्हणलें कितें आमचेंपण म्हणलें जावन आसा आमी देवाचीं भुरगीं आमी हर एका वेळा देवाक फावो जाल्लीं देवाक मोगाचीं देखून आमी हें आमचेंपण म्हणलें सांबाळूंक आसा तुका आनी म्हाका प्रत्वेचें मीठ संवसाराचो उजवाड म्हणून आपयलां आनी जेजू परत आमकां म्हणटा जर मिठान ताची खर्सान होगडायज जाल्यार कित्याक तें उपकारता म्हणजे मनशान ताचें आपणेपण होगडायल्यार आमचेंपण म्हणलें कितें आसा तें होगडायल्यार मनीस कित्याक उपकारता कितेंपण तांचें तें बरेंपण जाता भविश्य कांयच जायना देखून जेजू एक जागवणेचें उतर म्हणटा तुजें म्हणलें कितें आसा तें तूं होगडाय नाका कितें तें म्हजें म्हणलें आसा म्हजें म्हणलें आसा कुरीस म्हजें म्हणलें आसा तें सोम्यान दिल्लें बोक्साणें म्हजें म्हणलें आसा सोमे दिता तें समाधान
आनी मुझे म्हणलें आसा ताणें तुका हाणें म्हाका दिल्लो तो जागो सर्गींचें राज ताणें तुका हाणें म्हाका दिल्लें तें आपलेंपण आसा आमकां तशें भुरगीं म्हूण स्विकार केल्लें आनी हें आमचेंपण आमी केदाळा होगडायता उत्पत्ती पुस्तकांत आमी वाचता ताणें तुका आनी म्हाका हर एकल्यांक ताच्याच सारक्यान आनी स्वरुपायन करून रचल्यांत आनी आमी पाताक आदरतना संवसाराच्या कुशलकायेक बुलता आसतना संवसारांत मेळचे त्या आशेक आमी बुलता आसतना म्हाका ह्या संवसारांत आणकी जाय म्हणलें सुवार्थाचें चिंत आपू भरता आसतना मोगाचें न्हू आमी आमचेंपण होगडायता देवातान आमकां मेळ्ळेलें तें सारकें आनी स्वरूप आमी होगडायता आमचेंपण म्हणलें नपयस जाता तुका हाणें म्हाका उजवाड म्हणलो आपयलो जेजू तो आमचो उजवाड आमीच ह्या सर्व करण्यांक लागून फाल वयता उजवाड आमच्या चिन्यांत भरना रूस आमी दिवंक शकना तर आयचें हें वाचप तुका हाणें म्हाका भोव अर्था बरे तरेचो संदेश दिता आमचेंपण म्हणलें आमी आपणावंक घेवंक आनी तें आमी समजोवन तें आमी उरोवच्या खातीर जुदासान 30 नाण्यांक सोम्याक विकलो पूण हांगासर ताणें सोम्याक मात्र होगडायलें न्ही ताणें ताकाच होगडायलो सोम्याक ताणें विकून सोम्याक ताणें होगडायलो ताणें ताकाच विकून ताकाच ताणें होगडायलो पूण पेद्रू सोम्याक ताणें नेगार केलें पूण आपलेंपण ताणें विकूंक ना पश्चाताप पावलो फाटीं आयलो आपलेंपण ताणें परत स्विकार केलें ताणें होगडावंक ना मोगाळ भावां आनी भयणी तुवें आनी हांवें ह्या सुवार्थेचो संदेश स्विकार करता आसतना सोम्यान तुका हाणें म्हाका दिल्ली ती समजून आमी स्विकार करून त्या चिन्येन पाळटा आसतना आमचेंपण आमी उरयता आमी एकामेकाक बक्षीत आसतना एकामेकाक समजत आसतना एकामेकाक कुमो करता आसतना सेवेंत तुजें आनी म्हजें जिवीत वृद्धी जाता आसतना आमचेंपण आमी उरोवन घेता आज एक सवाल घरा वेता आसतना हांवें विचारूंक जाय म्हजेंपण म्हणलें हांवें उरोवन घेतलां वा होगडायलां जर म्हजेंपण म्हणलें हांवें उरोवन घेतलां खंडीत जावन एकामेकाक हांव रूच दिवंक शकता बरें करूंक शकता उजवाड दिवंक शकता काळोख पयस करूंक शकता बोगसूंक शकता सेवा दिवंक शकता मोग दिवंक शकता जर म्हजेंपण म्हणलें हांवें होगडायलां तर मनशाचें जिवीत कश्टांचें आनी खंडीत जावन थंयसर समाधानान जिवंक आमकां कश्ट तर तुवें आनी हांवें होगडाय जाय जाल्लें कितें जर तुका आनी म्हाका बरें करूंक साध्य आसा तर बरें करचे खातीर इल्लेशें आमचेंपण म्हणलें होगडावंक आमी प्रयत्न केल्यार कांय सूख ना सोम्यान जेजून सर्गीचो दळबार सांडून तो आयलो ताणें तो दळबार सांडलो आनी आयलो तुज्या आनी म्हज्या बऱ्यापणा पासत सर्ग आमी तुवें जोडच्यात तर म्हजी सूख म्हजी समृद्धी हांवें इल्लीशी होगडावीत म्हज्या पेल्याक बरें करच्याक आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें थंयसर भरणी खाली जावंक ना पीठ खाली जावंक ना तेल खाली जावंक ना कित्याक तिणें ताचें तें दाखयलें त्या उदार मनोभावान तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो तुवें आनी हांवें देवान आमकां दिलें तें आपलेंपण आमी उरोवन घेवयेत होगडावणी घेवयेत विणसोन आसा आमचें थंय विणसोन आसा म्हजें थंय हांव मिठा बरी रूच दिवची व्यक्ती जावन उरतां वा एका वाती बरी उजवाड दिवन उरतां वा म्हजें म्हणलें आपलेंपण म्हणलें होगडावन खर्साण दिनासतना रूच दिनासतना उजवाड दिनासतना रावतां तुजें आनी म्हजें जिवीत ह्या संवसारांत आसचें एकच थोड्या काळाचें जिवीत देखून हें थोड्या काळाचें जिवीत एकामेकाक रूच दिवचें करया एकामेकाक उजवाड दिवचें करया आनी तवळ खंडीत जावन आमी केदाळा आमचेंपण म्हणलें आमी उरोवन घेता तवळ सर्गीं तुका आनी म्हाका सोमी जेजू क्रिस्त तुका आनी म्हाका थंयसर नेमी आसलेलो तो जागो तो दितलो आनी म्हणटलो
शाबास आनी पातयेण्याच्या साकरा देखून सोम्याची ती शाबासकेची उतरां आयकूंक ताणें आमकां तयार केलो तो जागो आमचो करून घेवं आपणाव ह्या संवसारान सोम्यान आमकां दिल्लें तें आमचेंपण आपलेंपण आमी वळखून घेवया तें उरोवया आनी ताका आमच्या जिविता मुखान महिमा दिवया आमेन. कितें सोमिया तुका हे भेटोने वेळा ना कितें मोगचें म्हणलें म्हाकाच भेटयता तुका म्हाकाच भेटयता तुका उंडो जिविताचो दिवन म्हाका म्हज्या भाव भयणीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें सांगून मागात. आपल्या मनाखाली महिमे आमच्या नित्या पवित्र जादवा सर्वस्व देव म्हणून घेऊ. सर पदवेदार आणि निंबवर्त्या देवा तुझ्या भाग्यवंताच्या उगडासा हो यज्ञ समर्पण तुझें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सर पडोवन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगांत जिवन सासनाची सडवण जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमेन. ते सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. बागे वंजुआं पॉल दुसऱ्या तुज्या भक्ताच्या मनाकी परब संभ्रमून तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां दहीर दिता. ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा कुरस्तो पवित्र वचून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून हिंदीने पवित्र कर म्हूण आमी मागता सावती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सत्संग वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समार्पणची तेच परीन जवान जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससने कराराचें हें रगत पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत हें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बावर्त सगोत परगट होया तुझ्या कुसाने गुण जीवनपणा वरवी तुवे आमकां चढलाय सोमिया संसाराच्या सोडवंदारा आमची चढवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका आदेन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस पोरा अके पितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो बरो असो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणींची काकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्टागातीन मेल्ल्या सुमेस्ता तुजे पुरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकुवार मोरे देवाच्यो मे संगाती सांजुजे तिचो पोती भगवंतम दत्ता आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं थियास जेजू वरवीं थियास जेजू सांगाता थियास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना आमेन 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 एकामेकाक रूस आनी उजवाड आमी दिवच्याक सोम्यांशी केल्या मागणी संगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र दिसा तुझे राज संपय तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसतो आज आमकां दे आनी आमी आमचे केलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस परासुर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्तकाय आमकां दी स्वर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशानत्र्याक दिला हांगा आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय पदवानी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ
तुमची येतयाने राजवर चलयताय ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो मोगासो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची देवाचे शिळी शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कापत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमचे कापत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आई देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती आमकां हर एकल्यांक मीठ आनी उजवाड आपयलेली ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभलेली आमी हर एकलीं सुभागी. तुवें म्हजे भितर तें म्हाका पावना पूण तुज्या कास्त्रांस म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. बागेवन सुवांव पावल दुसऱ्याची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या भाव भयणीच्या गरजांक पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागताव. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्व पदवेदार देवबा आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वसुनेयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. सगळ्यांच्या बापा बेगीन जुवान पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वरतें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेठांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पसत आमी तुका अर्घां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्त समो केल्ल्या परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ल्या बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मुरये समो केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बाबा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार तावन दिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमच्या पात्रोन संता मुखांत्र आमच्या वैयक्तीक जिवितांत तशें कुटुंबान जायतें बरेंपण जायती आमची मागणी बापान आयकल्यान बरी भलायकी दिल्या. संतोष समाधान दिला. जायत्यांक कामां मेळ्ळ्यान दिसपडतो ग्रास देवान आमकां फावो केला. ह्या खातीर ही घडी आसा देवाक अर्घां पाठोवची. येदोळू तांच्या जिवितांत राखुल्ल्याक आनी विशेश जावन देव आपुण्यान तिरासाण दिल्ल्याक देवाक अर्घां दितात. USA वेचाक इंटरव्यू हाची डेट तांकां मेळ्ळ्याक ती देवाक अर्घां दितात. दुवेचो बळंतेर बऱ्यान जाल्ल्याक देवाक अर्घां दितात. एकल्याक एक्सिडेंट जावन राखुल्ल्याक देवाक अर्घां दितात. हांगासर मागून एकल्याची पांयाची सूज उणें जाल्ल्याक देवाक अर्घां दितात. दुवेचो बळंतेर बऱ्यान जाल्ल्याक देवाक अर्घां दितात. एका कुटुंबाच्यांक देवान सर वायटांतले निवारल्याक बरी भलायकी दिल्ल्याक देवाक अर्घां दितात. 4 जाणांक विशेश जावन ह्या काळार बरी भलायकी तापांतान कोंकलेतान निवारल्याक देवाक ती अर्घां दितात. त्याच प्रमाणे आमची
अर्घां उलय. बापाक आमी भेटोवन दिवया. आमकां जाल्लें सर्व बरेंपण देवाक अर्घां दिवच्या मुखांतर ताजी स्तुती वांकणी करच्या मुखांतर आमच्या जिवितांत सदांच ऋणकारी जावन देवाचो उपकार आमी बावडया. प्रार्थुया. भोव काकूळदारा बापा, बगयो जो पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासून आनी तुज्या मिलांतेन आमकां लाभलेल्या सर्व उपकारांनी बरेपणा पासून आमी तुका अर्घां दिता. तुजी देवी काकूळट आमी वर्णिता. ताचे मारिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता. ताचे परी भगेवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं संजो पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या ये भगेवन जो पावल दुसऱ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्तच्या मोगान भरून लोकांच्या काळुजांची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परजळली. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें केर पर्यंत सांबाळलोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान भरून बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची खावती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्त सारकी जिणी जियोंक आमकां कुमोग कर. तुजी भगेवन जिणी आमच्या जिवितांत प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रतीक जावन आज आमी मागच्या गरजेन हांगासर आमी जायतीं जाणां आसा. जायतीं विडोवणी तेसावां घेवन आमी हांगा आयल्या. ही जावन आसा बो पवित्र घडी. हर एकलो भावार्थान मागची घडी. आमची सर्व मागणी विनांती काळुजाचे अत्रेक आमची पिडां शिडां आमचे कश्ट दूख आमचे सर्व देवाक आतां आमी समर्पण दिवया. आनी हांगासर तेसावां वाचून सांगता आसतना ह्या तेसावां खातीर विशेश जावन आमी मौनपणी मागया. एकल्याच्या पुताक सैरीक मेळच्याक, एका दादल्याचे हर्नियाची पिडा गूण जावच्याक, एकल्याक दिल्ले 3.5 लाख रीण बेगीन पाटी मेळच्याक, भुरग्यांक शिकोवंक बरी गिन्यान दी म्हणून मागतात. नव्या घराचें काम बेगीन पोंताक पावच्याक, रीण बेगीन फारीक जावच्याक, दुवेचें थायरॉयड पिडा गूण जावंक आनी ताका भुरग्याचें देणें फावो जावच्याक, एकल्याक दिल्ले पयशे ताणें उडास साविणें दिवंक नात उडास करून बेगीन पाटी दिवच्याक, USA इंटरव्यू बऱ्यान जावन USA वचून पावच्याक, पांयाच्या गांठीची दूख गूण जावच्याक बरी भलायकी मेळच्याक, घरान समाधान आनी एकल्याक बरें काम मेळच्याक, एग्रीगोल्डांतले पयशे पाटी मेळच्याक, एकल्या परगांवान बरें काम मेळच्याक, आत्मीक संगतींनी वाडावळ जावच्याक, कोर्ट केस इत्यार्थ जावच्याक, एकल्याचें थायरॉयड गूण जावच्याक, काताराची विजा आनी थंयसर बरें काम मेळच्याक, आवयचे रिपोर्ट नॉर्मल येवंक आनी तिका संपूर्ण बरी भलायकी मेळच्याक, घरांत शांत समाधान आसा करच्याक, घामाची पिडा गूण जावच्याक, पप्पान कामाक वेचा खातीर, शिकोवंक बरी गिन्यान मोत भुरग्यांक फावो करच्याक, कुटुंबाच्यांक बरी भलायकी, कोर्ट केस बेगीनच इत्यार्थ जावच्याक, लंडनाची विजा मेळोवंक आनी कुटुंबा समेत लंडना बेगीन पावच्याक, कुटुंबाच्यांक बरी भलायकी मेळच्याक, भुरग्यान जाय पुरतें खाण सेवच्याक, हातीं धरिल्लें घरचें काम बेगीन पोंताक पावोवंक, वाटेचे समस्ये परिहार जावंक, कुटुंबांतलो राग मोसोर हगें सडन मायमोगान जियोवंक, नव्या घराचें काम बेगीन पोंताक पावोवंक, एकल्यान दिल्ले 18.5 लाख ताका बेगीन पाटी मेळच्याक, 8 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक, एकल्याच्या भावाक येवची शेळ आनी कोंकली संपूर्ण गूण जावच्याक, जाग्याचे रेकॉर्ड्स हाताक मेळच्याक, घरांत घोव बैला मदें समाधान आसच्याक, भुरग्यांक PR मेळोवंक आनी आजचें प्रॉब्लेम ऑपरेशन नासतना गूण जावंक, एकल्यान सुरू केल्लें काम बऱ्या तरान चलोवंक आनी रिणांतलें सुडकां मेळच्याक, काजारी जोड्यान संतोशान जियोवच्याक, भुरग्यांची बरी भलायकी तांकां मेळच्याक,
हातापायची दूख गूण जावंचाक हातापाय मुयेवंचे गूण जावंचाक एकल्याक पुरगांवाक वेचे बाग फावो जावंचाक एक पुरगांवांत आसच्या वावर करच्या स्त्रियेक पेंकडाची दूख आनी संपूर्ण बरी भलायकी फावो जावंचाक एका स्त्रियेस बायोप्सी आज करूंक आसा आनी तांचो रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या खातीर विशेश जावन मागण्यान उडास दवरूंक उपकार मागला एका स्त्रियेची पेंकडाची दूख ताजी सोडियम लेवल हिमोग्लोबीन काफा गॅस्ट्रीक आनी विकनेस संपूर्ण गूण जावन बरी भलायकी फावो जावंचाक एकलो मानेस्त एक्सिडेंट जावन आयसीयूंत आशिल्लो तो वार्डाक शिफ्ट जाला ताका संपूर्ण बरी भलायकी आनी सर्व चिकित्सा सारके तरान जावंचाक आनी बेगीन डिस्चार्जान घरा येवंचाक मागतात तशेंच सर आमची पिडा शिडा आमचे कश्ट समस्ये आमच्या कुटुंबा खातीर परगांवांत वावर करच्या खातीर बैला गांवांत शिकच्या भुरग्यां खातीर सर्व पिडेस्त भाव भयणीं खातीर आस्पत्रेनी आसच्या सर्व पिडेस्तां खातीर ह्या दिसांनी ऑपरेशन आसच्या सर्वां खातीर आमी आमच्या पात्रोन संत लागीं मागया आमचो दैवीक वयस जेजू तांकां हर एकल्याक आपडून दी आमचे मागणे आयकून दी आनी आमकां गूण करून दी संतोश समाधान दिवन दी म्हणून भवर्तान भरवशान आमी मागया तूं आमचो पाव येवकरिस्तसो आमकां खरो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माय आनी सर्व संतां भक्तां संगी सर्गींच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकडू आमकां फावो जावं आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी कशी सर्गां जाता तशी संवसारांत जावं सो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळणेक पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कृपेन भरलेले समितीचे संगता आश्रय आमी तो तुमचो देव आनी सदैवी फळ जगतीचे जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता पिडेस्तांचेर आशिर्वाद ह्या घडयेसर आमची पिडेस्त शिडा आमच्या मतीक आमी हाडया जायती जाणांक सर आमी पिडेस्तां सावन दायज दुखी आमकां आसात हर एक आमी हांगासर आल्तारीक समर्पण दिवया आमच्या कुटुंबान प्रायस्त पिडेस्त आसात जायतीं जाण आस्पत्र्यांनी ऑपरेशन थिएटरांनी आयसीयूंत वार्डांनी आसात कश्टोन आसात दुखीन आसात तांची सर पिडा शिडा गूण करून दी तांची दूख सोसून व्हरूंक कृपा दिवं दी हे जर कोण विक्षण करता ऑनलायनीचेर फेसबुकाचेर टीव्ही माध्यमाचेर तांकां हर एकल्या पिडेस्तांक जेजू आपडून दी गूण करून दी म्हणून ह्या विशेष संदर्भार पवित्र थळार आतां आमी सोम्याचो आशिर्वाद मागया सोम्याचे नांवी आमचो आधार ताणें रचला स्वर्ग आनी संवसार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफा सर तरांच्या पिडेस्तां कश्टां दुखांत आनी अडचणेन सांपडलेल्यांक तुवें मोवळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच परी तुजो सेवाक सांजो पावल दुसऱ्यान आपल्या बागेवो जिणये मुखार तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परचेन बगूंक आनी बावार्थान जियोंक प्रेरण दिलें ताजे विणवणेन आमचो बावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतल्या विघ्नांतल्या निनवरांतल्या आमकां निवार आमच्यो सर विणवणे आमी तुजे मुखार दवरता तुजी कशी वयतर तें आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो बगेवो जो पाल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता तुजी महिमा आनी संतोष देवा थावन येता तसो देव आमकां सदां आपलो आशिर्वाद दी बगेवो जो पाल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली आमी सुटो ताजी देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावं आमकां घटाय मेळो अवतरीचो मान ताका फावो जालो म्हण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा ताजे देखीन शांतीपणाची जिणी जियोंक आमकां प्रेरण मेळो
आणि एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासनीक संतोष बघूंक आमी फावो. आणि सर्व पदवेदार देवासो, बापासो आणि पुतासो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आणि तुमचे सोबे सदा रावो. दिल्ल्यांक तशेंच मुर्दोम दिवन आदार दिल्ल्यांक आमी मानाच्यो मुर्दोमाच्यो वाती वांटल्या. हयचे जेवण आमकां दान जावन दिलां देवादीन स्टॅनी नरोन्ना हाच्या 5व्या मरणाच्या वार्षिक दिसा संदर्भी शासनाचो विशय ताका मागता आसतना ताच्या कुटुंबाच्यांनी ताच्या उडासाक हें जेवण दिलां. बाळोक जेजू वाडो. तांणी मुखार येवन मनाची वात स्विकार करची. मुर्दोम दिवन आदार दिला मर्विन रेश्मा नरोन्ना बाळोक जेजू वाडो. देवदीन स्टॅनी नरोन्नाच्या आत्म्याक कुटुंबाच्यांनी बाळोक जेजू वाडो. देवदीन हिलारी मोरस हाच्या आत्म्याक दिवचें सेलीन मोरस सांव पेद्रू वाडो. अनिल आग्नेस डिसोजा रांची. लुसी रोड्रिगस मुंबई. जॉनेट सिंथिया डिसोजा सांव पावल वाडो. ग्रेटा पिंटो पंपे पयलो वाडो. रोशन सिक्वेरा नित्यादार वाडो. रोजी डेसा बचपे. पीटर डिएलमेडा फ्रांसिस पयलो वाडो. जॉन्सन जॅकलिन पिरेरा फेरार. हिल्ड डिसोजा बेंगलोर. अनिल क्रास्तानी कुटुंब फ्रांसिस दुसरो वाडो. वलेरियन लसरादो आनी कुटुंब फार्ला. अंटनी डिसिल्वानी कुटुंब वेलंकणी. एमी डिसोजा बचपे. इशिका स्टेलियोस ईशा आनी रिस्टो पिंटो वेलंकणी वाडो. जेवण दान दिल्ल्यांक मुर्दोम दिल्ल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी सांजो ओम पावल दुसऱ्यांची भरपूर आशिर्वादान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. मगाच्या आयची सगळी पवित्र रीत आराधन मिसाचें पवित्र बलिदान आनी बोवरतो प्रसंग दिल्ले आमचे बाप क्लॅनी सोज रेक्टर कृपा साधना मायनर सेमिनरी. फाटल्या 2 म्हयन्यांनी बेंगलोर उंचल्या शिकपाक ते गेल्ले. फाटीं आयल्यात. बापानो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या पात्रोन सांजो ओम पावल दुसऱ्याच्या आशिर्वादान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आनी मिसांवाचेर आमी मागता. मगाच्या आमच्या सेमिनारीक 7 जण आनी आज आनी एकलो येता. 8 जण नवे उमेदवार पयल्या वर्गाच्या PUCक आयल्यात. तुमी हांगासर मुखल्या केदेलांनी पळयतल्यात. तशेंच दुसऱ्या वर्गाचे आसात. अशें 15 जण सेमिनारिस्ट बचपे कृपा साधना मायनर सेमिनारींत PUCचे शिकप याजकी तरबेती ते जोडूंक मुखार आयल्यात. तांच्या कुटुंबाच्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. सेमिनारिस्टांकी देव बरें करूं म्हणटा. आमची कल्ती विनंती ह्या सेमिनारिस्टां खातीर आनी आमच्या खातीर सदां न्हीद तुमच्या कुटुंबाच्या मागण्या वेळार एक ल्हानशें मागणें भेटोवच्याक देव आपोवणी उणें जाल्ल्या ह्या दिसांनी इतले जण तरणाटे देवाच्या सेवेक मंगळूर DSCZीक उडपी DSCZीक ते मुखार आयल्यात. आनीकी सडीत देव आपोवणी फुलोवन येवं दी म्हणून कुटुंबा वेळार आमी मागया. आमच्याय कुटुंबांत हांव एकलो वा एकलेपणी देवाच्या शेतान वावर करूं फावो करून दी म्हणून आमी मागता तुमी मागचें. दुसऱ्या सांतू आदोनी काळांचो तरणाट्यां तूं आपुरबायेचो कुटुंबाक तूं भद्रासो सर्वांक सन्मान वाल्लो. तरणाट्यां तूं आपुरबायेचो कुटुंबाक तूं भद्रासो सर्वांक सन्मान वाल्लो. गवळी पोवी सभेचो क्रिस्तांदार उगडो मोगलो दिल्लो येवकरिस्ताचो मोग शिकयलो.
Kristaso पाटलाव करूंक प्रेरण तूं बोक्सांनी जोडच्याक आमकां आदर्श तूं उटमांनी एकवट सोडच्याक कारण तूं दैवीक आपुलकीचो व्हड भोग तूं क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक प्रेरण तूं बोक्सांनी जोडच्याक आमकां आदर्श तूं उटमांनी एकवट सोडच्याक कारण तूं दैवीक आपुलकीचो व्हड भोग तूं Bagaimana sanzu ampau dusria? Amma basuh inadikar. Bagaimana kutsace karwai? Waram kam cerewa. Amcha dusmanantle. Bapace, Putace, ani pavitratmece navi. Amen.